हो संवसार ह्याच संगतीमध्ये झुजते आसा. हांव काळो तूं धवो, हांव शिकपी तूं अशिकपी, हांव ग्रेस तूं दुबळो, हांव त्या म्हणटा असो तूं ह्या म्हणटा नसो, हांव उंच तूं कीळ. असलेंच ह्या संवसारांत मनीस झगडते आसा. कितलोय शिकपी जावन दी, तो 90 वर्सां पावता आसतना ताची मोत दुसरीच जाता. पळय की न्ही, ताणें अरियेपडी म्हणचे आले तो गोंयचो, सुकान वाडिल्ली कूड एक दीस रायना मातीक पावता म्हणून. आमचें जननस म्हज्या मोगाळ इश्टानो आनी भावा भयणीनो, म्हाका रचलेल्या देवाची सोदना करचें. तुमकां जेजू कोण? सांगीत, तुमकां जेजू कोण? जेजू क्रिस्तदय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, भुरग्यांनो, बाळका जेजूच्या भक्तिकानो, तुमचो भावार्थ पळयत आसतना म्हाका भोव खुशी जाता. सांजेच्या वेळार आपणाचें काम करून पुरासा नासल्यार बाळका जेजूची आशिर्वाद मागूंक तुमी हांगा आयते आसात आनी हांगा आयल्यात. तुमच्या आमच्या कुटुंबा बसत तुमी मागतात. ह्या संवसारांत जर देवान आमकां एक अवकाश दिलो तर, इफ गॉड गिव्स अस एन ऑपॉर्च्युनिटी, हें सवाल मतीन दवरा, देवान एक आमकां अवकाश दिलो तर, कोणी ह्या संवसारांत ह्याच कुटुंबांत जल्माचे, म्हजी आवय बापूय इस्स जायचे, म्हजो धर्म वस्सू आसाचे, म्हज्या कुडीची खात अशीच आसाचे, म्हज्या तोंडाची सोबाय अशीच सोबीत आसाचे, म्हज्या बोल्सांत अशेंत पयशे आसाचे, ह्या म्हाका इतलेच एकरो जागो आसाचे म्हणून कोणी ह्या संवसारांत एप्लिकेशन घालून जल्मून येना. सारकें पैगी जर आमकां अवकाश मेळ्ळो तर, देवान दिल्लो तर, आमी विंचतले न्ही गी. हांवूय विंचतलो, तुमी विंचतल्यात, सगळीं आमी विंचतल्या, वय गी न्ही, वय मू वय. पूण ह्या संवसारांत आमी नदर घाल्यार आमच्या शेजारा, आमच्या संवसारांत, भारतांत, युरोपांत, सगळ्या संवसारांत आमी नदर घाली तरी हो संवसार ह्याच संगतीमध्ये झुजते आसा. हांव काळो तूं धवो, हांव शिकपी तूं अशिकपी, हांव ग्रेस तूं दुबळो, हांव त्या म्हणटा असो तूं ह्या म्हणटा नसो, हांव उंच तूं कीळ. असलेंच ह्या संवसारांत मनीस झगडते आसा. मनशाक हें कळीत आसा, म्हाकाय कळीत आसा, तुमकांय कळीत आसा, आमकां सोमेस्तांक कळीत आसा. कितलोय शिकपी जावन दी, तो 90 वर्सां पावता आसतना ताची मोत दुसरीच जाता. पळय की न्ही, म्हाका कोत्ता म्हज्या मांयक इतले बरे बाय हटयतालें कांतारां, आतां तिका कांय सुगोत्त ना. म्हजी वळखूच थोडे बडी तिका कळना. सारकें मू हय. कितलोय ग्रेस आसूं न्ही, तो एकाच दिसान दुबळो जाल्लें आसा न्ही गी, वय की न्ही. म्हजो एक सांगाती ह्या जागा आसलो, ताणें अरियेपडी म्हणचे आले तो गोंयचो, सुकान वाडिल्ली कूड एक दीस रायना मातीक पावता म्हणून. ताणें म्हणचे आसलें, सुकान वाडिल्ली कूड एक दीस मातीक पावता म्हणून. कितलेय आमी प्रयत्न केल्यार, संवसारांत कितले आधुनीक सवलती आमी घेवन आमी प्रयत्न केल्यार ही कूड अशेंच धरूंक जायना. कित्याक कुडीचे नियम तशें न्ही. कुडीक सोबाय आसा, गटाय आसा, ती सोबाय उणें जाता, कूड हें जाता, एक दीस माती जाता. सारकें मू. पूण आमकां सोमेस्तांक दोन संगती गरजेचें जिवितांत. आमचें जननस म्हज्या मोगाळ इश्टानो आनी भावा भयणीनो, म्हाका रचलेल्या देवाची सोदना करचें. तर आतां सवाल अशें आसा, इसारीचे गे सवाल, हय, तुमकां जेजू कोण? सांगीत,
तुमकां जेजू कोण? खाली संगीत बी नाकात. तुमकां जेजू कोण? तुमी चिंतात तुमकां जेजू कोण? संगीत गी संगीत गी तुमकां कोणाक जालें संगीत? अंकल आसा तें. तुमकां जेजू कोण? तुमकां जेजू रचणार. ओके इशीन ह्या कुशीन इश्ट. जेजू एक इश्ट. हाका इडले घालचो न्ही. सोडवोनदार ह्या कुशीन सगळ्यान कुशीन दिसाऱ्यान ह्या कुशीन आमचे कश्ट दूख सांग असो एकलो व्यक्ती. ओके सारकें तुमी सांगलें. तुमी सगळें सारकें सांगलें. आज जेजू हेंच सवाल आपणाच्या शिसांक विचारता हांव कोण म्हणून. म्हज्या चिंतपा प्रमाणे हांव अशें चिंततां. तुमी सूख जाल्यार मागीर सांगयत म्हाका. हय आमकां जेजूचो असो अणभव आसा न्ही गी. कशें एक कडी आमी रांदता न्ही गी. ती कडी रूच आसा की ना कळचें कशें जिबेक आमी साकून पळयत आसता न्ही गी. हय जायते फावटी म्हज्या अणभवा प्रमाणे म्हजो जेजू आमच्या सेंटिमेंटान बरोवलो जेजू जावन आसा. इट इज एन सेन्स एक्सपिरियन्स्ड जीजस. कळटा की सेन्स एक्सपिरियन्स म्हळ्यार आमकां 5 विश्वे आसात न्ही गी. विश्वे न्ही काले सेन्सस आसात न्ही गी. 5 सेन्सस आसात. ह्या सेन्सा मुखार आमी कितें भोगता आमकां नॉलेज येता आनी आमी सांगता हें कोडू हें अशें आसा हें उण आसा म्हूण सांगता न्ही गी. पूण जेजू नीज म्हजो देव म्हाका रचलेलो नीज देव ह्या सेन्सा वयर बांदलो न्ही. ताका काळ जाता एकल्याक जेजू रचणार जाता आनी एकल्याक जेजू इश्ट जाता आनी एकल्याक जेजू म्हाका म्हजे कश्ट हाळू करचो जाता. पूण जेजू केवल एक कश्ट हाळू करचो मनीस गी. जेजू खाली एक रचणार गी. जेजू खाली एक इश्ट गी ना. तुका जेजू विशयांत नीज तुजो जेजू देव कोण म्हूण तुका कळीत आसचे तर इट हॅज टू कम विदीन फ्रॉम युअर हार्ट. टील नाव यू हॅव एवरीथींग. येदो म्हजो काय जालें तुज्या तुवें सेंटिमेंटान तुज्या इमोशनान तुवें कितें भोगुलें. म्हाका आज मागणें केलें जेजू म्हाका आज म्हजो जेजू बरो न्ही गी. जेजून आज म्हाका बरें केलें जेजू म्हजो अर्गां तुका जेजू न्ही गी. फाल्यां काळें सोडून जालें देवा म्हाका आज कितें अशें केलें तुवें. सारकें मू सी म्हजे अणभव देवाक म्हजो देव म्हज्या अणभवा प्रमाणे म्हज्या विश्वा सेन्स एक्सपिरियन्सा प्रमाणे बदलता. सो देव बदलना. देव तस. सो तुजो देव तुका कळचे तर इट हॅज टू कम फ्रॉम विदीन फ्रॉम युअर हार्ट. स्पिरीट ओरिएंटेड. स्पिरीट आतावनेचे सांग पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रान म्हणटा तुजो आत्मो तुका आब्बा बापा म्हणून उलोवंक तुका प्रयत्न करता. सो म्हज्या इश्टानो म्हज्या अणभवा प्रमाणे हांव तुमकां सांगता जर आमकां क्रिस्तांवांक या कोणायकी असलो अणभव जालो तर म्हजो देव म्हज्या काळजाच्या भाशेंत या म्हज्या काळजांतून म्हाका हो देव असो म्हूण कळ्ळो तर म्हजें तें सा पेद्रूची जाप येता तुंसू क्रिस्त म्हजो सोडवोनदार पुराय. सो वी नीड टू हॅव दॅट इन्नर एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड. आमकां तें आसाचें. त्या मात नातल्यार पयलें सांगलें ना तो प्रवादी तो आनी एकलो एलिया आमकां जराल रितीन आमी सांगता आतां सांगल्या भशेन. सो जीजस गॉड इज अ पर्सनल एक्सपिरियन्स. म्हजे इन्नर स्ट्रेंथ वॉट आय कॉल स्पिरीट ओरिएंटेड. म्हज्या स्पिरिटांतून येवनचें तें जावन आसा गॉड एक्सपिरियन्स. थंय कळटा म्हजो देव कोण गी म्हणून. सारकें ताकाच तुमी पळय हांव तुका दाखल्याक दिता. तुमी मस्त जाणांनी ह्या हांवें पळयल्या प्रमाणे अशें आसा जायते कडेन आवय बापायन सांगचें आसा म्हजो भूत म्हजें दूख म्हाका पळोवंक पळयना. हांवें इतलें केलें इतलें ताचे पसत केलें. प्रॉबब्ली त्या भुरग्यांक ताची आवय बापूय कोण म्हूण कळीत नासलें. समजता की ताची आवय बापूय कोण म्हूण कळयतलें. द मदर या फादर द आवय या बापूय ओन्ली अ प्रोवायडर. खाली म्हाका भूक लागता जेवण दिवची
क्लासीक वचून पावूंची या म्हजे म्हाका खाली उणें पडटना पयशे दिवची इफ पेरंट्स आर इफ हांव एका आवय बापायक त्यात तूं वॅल्यू करता तर आय एम रॉंग. म्हजी आवय काले म्हाका जेवंक दिवची न्ही, काले म्हाका पयशे दिवची न्ही, या म्हजो बापूय काले म्हाका सांगात पोवन दिवचो न्ही. म्हजो बापूय या म्हजी आवय ताच्यानी उंच आसा. दॅट एक्सपिरियन्स यू शूड हॅव. आनी कदाळा मनशांक तें एक्सपिरियन्स येता आसतना कोणीय तांच्या आवय बापायक चिल्लोवन या हें करन पळयना. तेंचो एक्सपिरियन्स म्हज्या आनी म्हज्या जेजू मदें म्हाका आनी तुमकां आसाचे. समजता हांवें सांगचें? समजता मू? आं, दॅट इज वॉट युअर कॉल्ड. आमकां त्या जिविताक आपयलां. इनवर्ड जर्नी भितरलें आमी पयन करचें. तर म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, इतलेंच पावना. कशें आयच्या पयल्या वाचपाक सान जाको बारी आपुरबायन म्हणटा वी ऑल वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड विथ अदर्स. आमकां ह्या संवसारांत आसतना आमकां कोणा कडेन एसोसिएट करूंक जाय न्ही. हांव तुमकां सांगता, हांव थोड्या ह्या जागांनी सांगलें अशें आसा. थोडी ह्या जग तांचे कुटुंबांत मस्त दुबळीगे आसतले, ते जॉयन जाले, पाद्राब जाले. तो पाद्राब जावचे मुसर ताची कोणाचीच वळख ना. तो पाद्राब जाल्या पण पुरो येता, हां तो म्हज्या बापल्याचो पूत, तो म्हज्या व्हडले मायचो भाऊ. सांगता वी ट्राय टू एसोसिएट. वेन यू हॅव अ पावरफूल मॅन, आमकां कोण पावरफूल दिसता या बरो दिसता ताचे थंय वी ट्राय टू एसोसिएट, वी टेक सेल्फी विथ हिम. सारकें मग? बरो एक सिंगर आयलो म्हणजे आमी ताचेर सेल्फी काडटा. वी वॉन्ट टू एसोसिएट, वी वॉन्ट टू एसोसिएट. ताचे वांगडा आमकां संबंद दवरूंक जाय. पूण आज जाको बारी आपुरबायन सांगता, जर तुका क्रिस्ताची खरी वळख आसा तर तूं केदीस तुज्या जिवितांत पक्षपात करिनाय. देर इज नो पार्शालिटी, देर इज नो डिफरन्स बिटवीन तो ग्रेस सावन दुबळी जाय. हांगा जाकोब ग्रेस काय दुबळी काय विशीं उलयना. एका मनशा थंय म्हाकाची मनोस्थिती विशीं उलयता. एका मनशाक आतां एका मनशाक पळयत आसतना हांव म्हजी मनोस्थिती कशी आसा, इट इज नॉट अबाउट इज ग्रेस्त काय दुबळी काय, नो, ताच्या विशयान न्ही. ह्या मनशाक पळयत आसतना तो क्रिस्त आसो गी. समजलें गी? तस्सो म्हाका रचलें त्याच क्रिस्तान, वय मू ताकाय रचलें त्याच क्रिस्तान. ताचे लागीं आसा तस्सो सक्रामेंत, म्हजे लागीं आसा तस्सो सक्रामेंत. त्या मनशाक पळयत आसतना म्हाका भोगता की ओ क्रिस्त आसो. दॅट इज अ डिफरन्स. ताकाच म्हणटा जर तूं क्रिस्ताक निजाय की वळखताय तर तुजें तें पक्षपात रावंक साध्यच ना. यू डोंट डिफरन्शिएट. कित्याक तुजें काळीज क्रिस्ता थंय धांवता तर देवाक आपणोक धांवता तर तुज्या पेल्या तें धांवूंकच जाय. अदरवायज तुमी मोतीन सोमा दवरा म्हज्या मोगाळ इश्टानो. अदरवायज आय रियली डू नॉट नो गॉड. म्हज्या देवाक हांव निजायकी वळखना. खाली सेंटिमेंटान बरोलो म्हजो देव जाता, तशेंच सेंटिमेंटान बरोलो म्हजो पेलो जाता. तर आज आमी हें उतरां देवाचें उतर नियाळटा आसतना आमच्या मोतीक व्हरया. आमच्या जिविताचें एकच शेवट जावन आसा, देवाक सोदचें. कशें हांव त्या देवाक सोदतां, त्या पेल्याक सोदचें. तस्सो येवकारिस्तो जेजू म्हजे भितर येता, तस्सो येवकारिस्तो जेजू आमच्या पेल्या थंय येता. केन्ना आमी अशें आमचें जिवीत मांडून हाडटा की बेटोवच्या येवकारिस्ताक निजायकी मोल येता, खर्च्या मागण्याक फळ मेळटा, आमच्या जिविताक अर्थ आसा. ती सुकृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन.